Izaias chapter 52. जेरुसलेमाची सुटका. उठ सियोना उठ, बोलाची न्हेसोन घालून ये, नाजूक सुंदर वस्त्रां न्हेसून ये. जेरुसलेमा पवित्र शारा, कारण सुन्नत ना केल्लो. वो उदुश्ट कोणूच ह्या फुडें तुजे भितर आनीक पावल घालचो ना. उठ कोयदी जेरुसलेमा, तुजी धूल फापडून उडय. सियोनाचे कोयदी धुवे, तुजे मानी वेल्यो सांकली काडून उडय. कित्याक अशें म्हणटा सर्वेस्पोर, तुका फुंक्या विकून दिल्ली, फुंक्या तुका मुक्ती मेळटली. कित्याक सर्वेस्पोर देव अशें सांगता, मागां म्हजी पोरजां इजिप्तांत देंवून गेली आनी पोरकी पोरजां कशी थंय रावली. मागीर आसिरियेन कारोना विरेत तांचेर जुल्म चलयलो. म्हणटूच कितें करचें आतां? उलयता तो सर्वेस्पोर. म्हजे पोरचेक फुंक्या उबारून वेली देखून तांचे धोनी आपूण जिखले म्हूण आरडटात. उलयता तो सर्वेस्पोर. आनी दर दिसा थांबोन आसतना म्हज्या नांवाची निंदा करीत आसात. देखून आतां म्हजी पोरजां म्हजें नांव वळखूंक पावतली, आनी ह्याच पासत तो दीस पावतोच तो तिका अशें म्हणटा, ओ पळय हांव हांगा आसां, तो हांवूच म्हूण तिका गमून येतलें. मुक्तीचें भाकीत. कितलीं म्हूण सोबीत पावलां तीं दोंगरा वयल्यान चलून येता ताचीं. शुभ संदेश तो घेवन येता, दिवंक येता शांतीची खबर. सोडवून परगट करता सियोनाक तो अशें म्हणटा, तुजो देव राजवट चलयता. आयक, तुज्या पहारेकारांचो ताळो, ते आपलो ताळो बरोबर उबारतात. व्हडल्यान आपलो आनंद गायतात, कित्याक सर्वेस्पोर सियोनाक पोत्तून येता तो आपल्याच दोळ्यांनी ते पळयतात. घट्टान जाल्ल्या जेरुसलेमा जय जय आड्डून गाव. आख्ख्या शारांत गाजून दी तुज्या आनंदाचे उल्हास. कारण सर्वेस्पोर आपले पोरजेक घोटाय दिता, जेरुसलेमाक सोडयता. सगळ्या राष्ट्रांच्या दोळ्यां मुखार सर्वेस्पोर आपलो पवित्र बावळो झुजाक तयार करता. आनी प्रिथमेच्या शिमा पर्यंत समेस मनशां आमच्या देवाची सोडवून पळयतलीं. चलात चलात, थंयसरलीं भायर सरात, कसलेच म्हेळे वस्तूक हात लावूं नाकात. थंयसरलीं भायर सरात, सर्वेस्पोराचीं आयदनां वाहितल्यानो नितळ जावं येयात. पूण तुमी धांवून धांवून वेचिनात, पार काडून भायर सरचिनात. कित्याक सर्वेस्पोर तुमचे फुडें वेतलो आनी तुमचे फाटल्यान आसतलो, इस्रायलाचो देव. सर्वेस्पोराच्या सेवकाचें 4थें गीत. पोळेयात म्हज्या सेवकाक येस मेळटलें. तो vorto आनी xrêxtt zatolo भोव उंच पावतलो. मनशाचें रुपूच ताका नासलें. नोद्रेक तो इतलो sôb-नाslolo जालो की ताका polleun लोक sarkoch thottaklo. तशेंच आतां जायतीं राष्ट्रां थोटाक जातलीं आनी ताचे मुखार राजा जाप नासतना उरतले. कित्याक कदींच सांगूंक नासलोली घडणी ते पळयतले आनी केन्नाच आयकूंक नासलोली वस्त ते देखतले. देवाचें उतर.